Electricity Employees Union Goa held on 11th August 2024 at Bolanath Hall, Konda, Goa. We pay our respectful homage to the memories of late Comrade Indrajit Gupta, Comrade A.V. Bardhan, Comrade Gurudas Das Gupta, who played a great role in organizing over 15 lakh electricity employees under the banner of All India Federation of Electricity Employees, of which we are also an integral part. We also pay homage to our dear leaders, Comrade George Walsh, President of AITUC Goa, Comrade Narayan V. Palekar, President of Electricity Employees Union Goa, Comrade Viren Verenkar, Vice President, Electricity Employees Union Goa. This Golden Jubilee program also expresses its deep sense of sorrow for passing away of our dear member comrades and friends from the electricity department who expired while on duty or in natural circumstances. List of the employees who met with an accident while on duty and expired for the past 5 years. Devidas Velip, Dilip Gankar, Kundalik Jalmi, Samir Parab, Shagun Gawas, Subhash Amerkar, Sanjay Gankar, Babu M. Galekar, Mariano Correa, Uday Naik, Ladu Arondekar, Gajanan Parab, Ladu Pednekar, Krishna Power, Manoj Jambaulekar. And it is pertinent to note, comrades, that most of these deceased comrades are line helpers who are newly recruited in the department. Means we lost very young lives. We convey a heartfelt condolences to the bereaved family members and deep honor to respectful memory and pay homage. Our heart goes out for all those people who have become victims of natural calamities like Wayanad, Kerala, wars in different parts of the world, and innocent victims of road accidents in Goa. Now, comrade, as a mark of respect, let's stand up for 1 minute and observe 1 minute silence. सांगता डिपार्टमेंटूय सांगता इंजिनियरींग सांगतात आणि आम्ही तुमकां अपील करता या 50व्या दबाज्याचेर की हेल्परांनी डायरेक्टली लायनीक इंटरफियर जावपाची गरज ना. कोणूच तुमकां सांगिना. युनियन आसा फाल्यां कितें जालें, मिनिस्टर आसा फाल्यां कोणी तुमचे दादागिरी करताले प्रोटेक्ट करपाक. आमकां दुख्ख जाता. पण रातचे फक्त 2 जाण असिस्टंट लायनमॅन एक्सपायर जाल्यात आणि 13 जाण हेल्पर जे आजून परमनंट जावन 1-2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां आमकां 27 लाखाचो अभिलाष ना. खंयच्याच फॅमिलीक तुमचे 27 लाख नाका. पण आयच्या ह्या दबाज्याक आमी अपील करता ऑन बिहाफ ऑफ द युनियन की तुमी काळजीदारपणान काम करचें. डिपार्टमेंटात खुबश्यो सवलती मेळ्ळ्यात. तुमकां प्रत्येका कडेन रिपोर्ट आसा, नाजाल्यार तुमी कॉपी कलेक्ट करची. तुमी डिफरंट वाठारांतल्यान आयच्या ह्या दबाज्याक आयल्यात. युनियन, सरकार आणि डिपार्टमेंट हो एक ट्रायंगलात आमी आज पर्यंत काम करतात. आमी केन्नाच संपार वचून एक दीस सुद्दां वचूनात जेन्ना काम बंद करून संपार गेल्यात. आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करतात, आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, आमी डिपार्टमेंटा कडेन झगडी करतात, आमी मिनिस्टरा कडेन आर्ग्युमेंट करतात आमच्या डिमांडात आणि ती आमी घेतात. आमी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियनान खुबश्यो गजाली केल्यात जेचो अहवाल हांव वाचना कित्याक टायमाची मर्यादा दवरता. तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन आमी ह्या डिपार्टमेंटान ज्यो ज्यो गजाली केल्यात आनी ज्यो ज्यो गजाली करपाच्यो आसात जे पाठसार आमी करतात डिपार्टमेंटा कडेन तेजी आमी नोंद ह्या आढाव्यांत घेतलेली आसा. झगडटात तेन्ना आमी आमच्यो ड्युट्यो करपाक जाय, रिस्पॉन्सिबिलिटीन ड्युट्यो करपाक जाय आनी त्यो आमी करतात. दॅट्स वाय आमी सांगता. पूण आमकां एक खंतूय जाता ज्या वेळाचेर कोवीड आयलो आनी तेन्ना खुबशे एसेन्शियल कामगार म्हणून डिक्लेअर जाले. खुबशे कामगारांक सवलती मेळटाल्यो, हें करताले तें म्हणून मेळटाले. पूण केन्ना त्या सरकारान लायटी डिपार्टमेंटाचे कामगार ह्या कोविडाच्या टायमार एसेन्शियल वर्कर्स म्हणून डिक्लेअर केले ना. आमकां ती खंत अजुनूय आसा कित्याक आमचे कामगार रात दीस काम करताले. हॉस्पिटलां चलप, फ्रीज चलप, लायटी तयार दवरप ही आमची जबाबदारी आशिल्ली आणि ती आमी पार पडल्या. त्या बद्दल आमकां वी आर व्हेरी हॅपी. It is part of our duty and we have done it.
भावानो भयणानो, एक गोष्ट लक्षात दवरात, आज हांगा खुबशे लोकांचे सत्कार जातात। आमची परंपरा आशिल्ली, जेन्ना जेन्ना आमची कितें कन्वेन्शन जाताली तेन्ना आमी हें करतात। आज आमकां उगडास जाता, आमचो उपाध्यक्ष व्हायस प्रेसिडेंट विनय वेर्णेकार उपाध्यक्ष, आज तो आमच्यात ना। दोन वर्सां पयलीं देवादीन जालो, मिटींग एक येतालो, एका म्हयन्याच्या दुसरे मिटींगेक सेक्रेटरी विनय ना, सडनली विदीन अ मंथ। आनी आमचो एक खडगांत खांबोसो आशिल्लो काम करपाक। आज आमी खंडोलो रेजोल्युशनान ऑफकोर्स आमी ताका हें करतात, ताजी उगडास केला आनी आमी उगडास करतात। इनफॅक्ट आमकां काल ह्या हॉलाक सुद्दां आमी विनय वेर्णेकाराच्या नांवान नांव दवरचें आयच्या ह्या दबाज्या अशें जाल्लें, पूण आमचे हितून हें जालां कित्याक आमकां आदर आसा। आज आमचो अध्यक्ष कॉम्रेड एफ.जी. मास्करनेस 92-93 वर्सांचो जाला, पूण तेजे खबरीक जर तूं घरा कडेन गेलो जाल्यार तो पयलो प्रश्न विचारता, डिपार्टमेंट कशें चलता, डिपार्टमेंटाक कितें जाता। सो कॉम्रेड लक्षात दवरात, डिपार्टमेंट तुमचें, गव्हर्मेंटाचें न्ही, डिपार्टमेंट तुमचें। आमी जर प्रत्येकान जबाबदारीन जर काम केलें आसत जाल्यार आमी आमच्या घराब्याची काळजी घेवपाक शकता, आमी आमच्या फॅमिलीची काळजी घेवपाक शकता आनी वेवस्थीत डिपार्टमेंट चलपाक शकता। इवन मिनिस्टर एम्बिशन, आय हॅव सीन वन डे प्रेस कॉन्फरन्स, डिपार्टमेंटाक सुद्दां, इवन द चीफ इंजिनियर एंड ऑल द इंजिनियर, वी वॉन्ट दॅट, इवन द युनियन वॉन्ट की आमकां वर्साक एक सुद्दां नो एक्सिडेंट जाता। आतां केन्नाय एक शॉक येतलो जावं आनी कितें येता, दॅट इज अ पार्ट ऑफ द लायफ, बट अदरवायज आमी प्रत्येकान काळजी घेवन काम करुया। ह्या आयच्या हेचो संदेश द सेक्रेटरी जनरल ऑफ दीस ऑर्गनायजेशन हांव तुमकां दिता। आनी परत एकदा आमचे आयचे जे मानाचे सोयरे हांगा हाजीर आसात तांकां हांव काळजांतल्यान आमचें आमंत्रण स्विकारल्या बद्दल देव बरें करूं। बरे जाग्यार पावल्यात, बरे तुमी रचलेले आहा आनी तुमी हासील केल्लें आसा। Thanks to our honorable minister, you have found time to come here to grace this occasion. You are blessed and we are also blessed. Workers are also blessed. You are in Hyderabad and you have come. And one good thing about you, ki tumi time are ile. I came late, but you came in time. So it is a great quality in you. You are 15 minutes early. It's a great quality. म्हळ्यार कितले तुम्ही लोकप्रिय, कितले खालती आणि कितले that is a great quality. We thank you very much on behalf of AITUC. आणि हांव हेही सांगूंक सोदता, under your leadership the department will grow to great heights. आणि खूपशे अंडरग्राउंड केबलिंग जावंक जाय, खूपशे काम उरलेले आहा आणि we should be number 1 state in the country defending our public sector, defending the electricity supply to the people at the cheapest rate. कित्याक आयज MSMEs आणि कितें आसा, they are suffering. So all these we'll have to keep in mind and build a very powerful organization of electricity, both as a union as well as a department, because we are a people centric department. लोकांचे जे पळय त्रास जाता जेन्ना लायट वता, then we are suffering. We are part of it. We are part of the society. When we are part of the society, the sufferings of the people are to be felt. एक दोन विचार हांव तुमच्या फुडें दवरता। आमी ऑर्गनायझेशनल डिसिप्लिन, ऑर्गनायझेशनल हे बांदप ते खूब अत्यंत गरजेचें। त्याच बरोबर युनियना थंय जी जबाबदारी आहा मेंबरांची, ती जबाबदारी पाळपाची गरज आहा। हांव इतलेंच मागता की ज्यो पळय कार्यक्रम कामगारांचे आसतात, जावं ते मे डे जावं कामगारांच्यो चळवळ्यो,
तातूंत इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियनाचे सांदे कामगार काम बंद करा अशा म्हणिना, स्ट्रायक करा म्हणिना, त्याच बरोबर स्ट्रायक करपाचीच तयारी दवरपाची अत्यंत गरज आहा. कामगारांनी स्ट्रायक करपाची गरज ना, एकठांय रावले जाल्यारच एक मोठी चळवळ हे मनान दवरून फुडले तुमकां नॉट 50 years alone, more than 5000 years of existence अशें आसचें आनी तुमची चळवळ फुडें वयची ह्या युनियन सदांच आसचो इतलें सांगून म्हजी दोन उतरां सोंपयता. एम्प्लॉई जी आहे जे असा त्याचे आमचे दिग्गज पुढारी कॉम्रेड इंद्रजित गुप्ता, कॉम्रेड A.B. बर्धन आणि गुरुदास दास गुप्ता हे अशा व्हडले लिडर आशिल्ले. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन जे आसा त्याचे उद्घाटक आमच्या देशाचे पूर्वीचे अध्यक्ष B.B. गिरी हे आशिल्ले. बेंगळुरात ही ऑल इंडियाची फेडरेशन स्थापन झाली तेन्ना ते अध्यक्ष राष्ट्रपिता नाशिल्ले पण भारत सरकारचे लेबर मिनिस्टर म्हणून आशिल्ले 4 फावटी. सो अतिशय दिग्गज नेत्यांनी ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज फेडरेशन फावंड करपा खातीर आपले कंट्रिब्युशन केलेले आसा. 15 लाख परस चड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज देशभर संघटीत आसात. तुम्ही त्या संघटनेचे एक भाग आसात, अविभाज्य भाग आसात. त्या सगळ्याचो आमकां खूप अभिमान आसा, आनंद आसा. आम्ही तुमच्या संघर्षात सदांच तुमकां साथ देतले आणि तुमच्याही कडल्यान तीच अपेक्षा दवरून हे तुमचो जो सुवाळो आसा तो यशस्वीत्या जात आसा हेचे म्हाका खूप आनंद जाता आणि तुमकां शुभेच्छा दिवन माझी 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. आशिल्ली तेन्ना आनी हांव तेन्ना इंजिनियर्स असोसिएशनाचो प्रतिनिधी आशिल्लो आनी बाकी तुमी सगळे कामगार युनियन आशिल्ले. आनी पयलीं पासून तेन्ना संघर्शाची एक भावना आशिल्ली. आमी जेन्ना भितर सरले तेन्नाच्यान आमी सहयोग आनी सहकार्याची भावना निर्माण केली. जे रिफ्ट आशिल्ली 2 संघटना मदीं ती एक वेगळी जावन एक संघटने एका हाज्या अंडर येवचें आनी त्या खातीर राजू बाब आनी आमचे आज उगडास येता मस्कानीस बाब आनी पालेकर बाब आमी भरपूर काम केलें. आमी एका कमिटीचे मेंबर आशिल्ले जी रिस्ट्रक्चरींग ऑफ डिपार्टमेंट म्हणून केलें. आमी फॉर्मिंग वर्क नॉर्म्स फॉर द एम्प्लॉईज ताजेर आमी मेंबर आशिल्ले आनी खुबशें काम त्या वेळार आमी केल्लें. खुबश्यो आमच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो चालीक लायिल्ल्यो आनी सांगपा आनंद जाता जी संघर्शाची भावना आशिल्ली ती सहकार्याचे भावनेत आमी निर्माण केली. आज खूब खुशी जाता. 50 वर्सां जाता इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज युनियना आनी हांव ते घटनेचो एक भागीदार. खूब खोस जाता. तुमकां सांगून दिसता तुमची खरी तोखणाय केन्ना जाली? आज न्ही, विधानसभेत जेन्ना आमच्या माननीय मंत्र्याची प्रत्येक आमदारान तोखणाय केली, प्रत्येक कामगाराची प्रत्येक इंजिनियराची तोखणाय केली तेन्ना आमकां अभिमानान भरून आयलो. कारण 20 खातें सदांच क्रिटिसिजम गाळी घेवपाचें डिपार्टमेंट आशिल्लें. पयले खेपे इतल्या वर्सांत आमच्या विधानसभेत तोखणाय जाली आमचे वीज मंत्री. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो आनी तांणी रोखडेच सांगलें ही तोखणाय आपली न्ही. रायट फ्रॉम चीफ इंजिनियर टू प्रत्येक कामगार लायन हेल्पर ताजी तोखणाय ताजी फाट तुमी थापटिल्या प्रत्येक आमदारान आनी प्रत्येकान तोखणाय केल्या. आतांच राजीव बाबान सांगलें आमकां एक खंत आसा. कोविडाक जेन्ना आमी इतलें काम केल्लें तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंट केन्ना हायलायट जालें ना. व्हडली कोणें ताजी दखल घेतली ना. ती एक खंत आसा. आनी एक गोश्ट तुमकां एकूच सांगून दिसता. आज जॉब मेळपाक कितलें कठीण तें तुमकां खबर आसा. सरा कडेन कितलेशे जाण येता पण रातीचीच एक घटना सांगता. म्हजे कडेन 11 एक कंप्लेन आयली. कुणेचो एक लायन हेल्पर पिवन आयला. ताका 2 ना 3 ना वॉर्निंग दिली तरी तो कांयच करना. ताजें कितें करप आमी? ताका काडून उडप, पुलीस कंप्लेन करप, ताजी फॅमिली उगडार पडटली. तेन्ना आमी सगळ्यांनी विचार करचो जो जॉब मेळ्ळा तो तिगोवन कसो धरप, लोकांक बरी सेवा कशी दिवप हें सगळें आमी चिंतूं जाय. म्हाका मुद्दाम तुमी हांगा आपयलो, म्हाका उलोवपाक 2 वाक्य दिलीं. परतून एकदां तुमची सगळ्यांची तोखणाय करता. 50 वर्सां खुबश्यो मागण्यो राजीव बाबान चालीक लायल्या, थोड्यो चुरल्या आनी आमकां बरो मिनिस्टर मेळ्ळा. सगळ्यो मागण्यो सांगनासतना तो पळयता. आपल्या जावन ताका इतली वर्सां ताची सेवा 25 वर्सां ताका खबर आसा. प्रत्येक लायनमॅनाक कितें जाय, इंजिनियराक कितें जाय खबर आसून आपूण जावन ताची दखल घेता. जेन्ना केन्नाय ताची आमी घेवन मागण्यो येता इमिजिएट त्यो पुऱ्यो करता. तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां तोखणाय. देव बरें करूं. येणाऱ्या काळात
आमकां बरें काम करपाचें. आतां हांव उलयतां बाब मंगेशकरा कडेन. आय एम गोईंग टू हॅव अ गूड टॅक्नोलॉजी आनी ऑलरेडी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडेन म्हजी उलोवणी ना. आनी नेक्स्ट अनदर 2 months जो एक्सिडेंट जाता तांकां उपाय पीक 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 कर हाताकूय येतलो आनी हेल्मेटाकूय येतलो. which will be important to save the life of the people. कारण शेवट and it may be cost anything. काही म्हाका म्हणना it will be not more but it may be cost anything. And life is important. पयशे दिले म्हणून ते लायफ मेळना. पयशे दिणारे खूब आसता. कितें तुमकां 27 लाख मेळ्ळे म्हणून लायफ मेळना. आनी त्या खातीर आमी कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट सुद्दां ते जनरल पुलान जशी कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट जाता पळय तसो करूना आनी दुसरे तरेन करपाचो निर्णय घेतलो आनी आमी चालूय केलो. मित्रांनो, इतली वर्सां आनी एक गजाल सांगता की CPWD मॅन्युअला अंडर तुमी येता पूण कोणीच विचार करूना. तो आमचे चीफ इंजिनियराक आमी सांगलें इतले चीफ इंजिनियर जाले वायट उलयता ना मातसो स्पश्ट उलय इतले चीफ इंजिनियर जाले पूण कोणीच CPWD मॅन्युअला अंडर काम करचें हें कित्याक चिंतूना हांव पळय. शेवट मंत्री जो आसता ताका गायड करप आसता आनी ते चीफ इंजिनियरान सेक्टरीन काम करचें गायड करता. पूण जशें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान जे वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट आसा तशें तुमच्या डिपार्टमेंटान आशिल्लें तें हांवें स्टार्ट केलें. आनी अंडर वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट वी हॅव एंगेज almost say about 300 people in the department as a line department. And another also we are going to improve the department because department under this essential service you cannot take anybody on contract. I don't know how you kept Mamuli. आणि पयलीं कशें आशिल्लें 1992 म्हणजे आमी डेली वेजीस घेताले आनी डेली वेजीस 1992 बंद जाले. प्रायर टू 1992 एक सर्क्युलर काडलें गव्हर्मेंटान आनी डेली वेजीस बॅन कॉंग्रेट मस्ट नोईंग दीस. आनी त्या नंतर 2004 ताका परमनंट बंद केलें आनी त्या खातीर जे डेली वेजीस इज परमिटेड इन द एसेंशियल सर्वीस. पूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इश्यूड अ सर्क्युलर समवेर इन 92 and 2004 and because of that no daily wages is engaged in the department. And त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बट कॉन्ट्रॅक्ट आर नॉट परमिटेड इन दीस डिपार्टमेंट. हांवें जे एसेंशियल सर्वीस म्हटलें पळय त्या डिपार्टमेंटाचेर कोणीच ध्यान करना. आनी देर इज अ प्रोविजन इन द CPWD मॅन्युअल दॅट वर्कचार्ज एस्टाब्लिश वीथ फूल सॅलरी 7th पे आनी वीथ ऑल प्रॅक्टिकल बाकीचे जे कितें आसा लीव एवरीथींग हॅज टू बी गिवन टू एनी रिक्रूट इन द डिपार्टमेंट. आज तशी हे आमी तयार केली आनी कॅबिनेट एप्रुवल घेतलें आनी ती सोय आमी आमच्या डिपार्टमेंटांत करून दिली. हाचें श्रेय हांव घेना. शेवट कोणी तरी करपा खातीर मुखार सरपाक जाय. बिकॉज ऑफ दॅट सो मेनी पीपल हॅव कम आनी आतां म्हणटा तेही कॉन्ट्रॅक्टर लेबर मे कम अंडर दॅट ओन्ली थिंग एज पर द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन हे जजमेंट नॉट गायडलायन जजमेंट तुमी एजामी बसपाक जाय तें आमच्या हातांत ना. खंय तरी तो प्रश्न सगळे डिपार्टमेंटान आमच्या तसो न्हय बट इट इज कमींग अंडर दॅट डिपार्टमेंट. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की आमी हातांत हात घालून जर काम केलें आसत डिपार्टमेंट कितलोसोच इम्प्रूव जातलो. एक गोश्ट हे आसा हो जो डिपार्टमेंट आसा वेरी एक्टीव. हांवें सांगलें 2 डिपार्टमेंट इज मोस्ट एक्टीव डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय आनी इलेक्ट्रिसिटी. तातूंत इलेक्ट्रिसिटी हो टॉप लेवलार. कारण हांव पयलींच सांगता गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट. हांव तुमकां सांगता आनी आजुनूय आमी तो बेस्ट डिपार्टमेंट करूं येता. ओन्ली एफर्ट्स आर टू बी टेकन बाय ईच एंड एवरी लेवल by the union as well as other recruit in the department. कारण हांव हे कित्याक उलयतां कारण गोवा इज द ओन्ली स्टेट इन इंडिया वेर वी गिव साधारण मॅक्झिमम पर युनिट टू द इंडस्ट्री 6.2 6.8 6.5 while as in other state you might be
not knowing some of the people. It is more than 14, 18, 19. आणि जे डोमेस्टीक आसा पळय आमी जे पळय 1.92 घेता पूण एक्सेप्ट गुजरात खंयच आमच्या लेवलार डोमेस्टीक ना. डोमेस्टीक स्टार्ट अदर स्टेट स्टार्ट फ्रॉम 2.8 and above एक्सेप्ट गुजरात. ते 9.2 12 आमचो 9.2 इंडस्ट्री सुद्दां ना. लक्षात हाडा इतली स्वस्त वीज आमी लोकांक दिता आणि त्या हांव हे श्रेय सुद्दां तुमचेच आसा. आय एम वन ऑफ द मेंबर अलॉंग विथ यू. शेवट आमी जी लोकांक सेवा दिता ती द बेस्ट. लोकांनी इतलो बोवाळ घातलो तरी म्हाका काय मोठें हें दिसना. शेवट वेन आय टोल्ड इन द असेंब्ली what is the increase? 3 maximum increase is 3.575%, which comes to around 180 अठराशे 54. हांवें जेन्ना 1854 म्हटलें तेन्ना खूब जाणांचे तोंड बंद जालें. 5 पैसे 5 पैसे आजच्या हातून कोणाक एक्स्ट्रा जर पडले आसत जाल्यार ते चड काय ना हे प्रत्येकान डिसायड करतले. हांव डिसिजन घेना, लोकांनी डिसायड. कित्याक वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट ऑफ द थिंग टू द कस्टमर्स. आणि जर बेस्ट ऑफ द थिंग कस्टमराक जर दितले आसत खंय ना खंय आमकां दुसरे वटेन ते पयशे हाडचेच पडटा. आजूची कामां इन्क्लुडींग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन पावर डिपार्टमेंट आमची चालू आसा. ताजे श्रेयी हांव घेना, तुमकां दिता. वेळच्या वेळार जे मटेरियल जाय ओन्ली म्हाका दिसता जे आमचे पंचायत एस्टाब्लिशमेंट लायन हेल्पर जे आसा ते थोडे उरले कित्याक तेय बी कोड ऑफ कंडक्ट आमकां लागला. नाजाल्यार तांकां सुद्दां आमचे सगळे जे मटेरियल जाय आशिल्लें त्या टायमार म्हणल्यार पूण हेच्या फुडें ते मटेरियल एक्सेस आमचे कडेन आसतले हेची जबाबदारी. आनी एक गोश्ट आसा वीच इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओवरे जे भुरगे आसा आमी कांय काडपाचो प्रयत्न करूना, तांकां काडचेय ना, ह्या बद्दल दुबाव ना. पूण तांकां कशें एकोमोडेट करप हाचो प्रश्न एक आमचे कडेन आसा. ताजेरूय आमी विचार विनिमय करता. आय वील जस्ट डिस्कस वीथ माय चीफ मिनिस्टर एज अ फायनान्स मिनिस्टर एंड देन वील डिसायड ऑन इट. पूण शेवट आमी सगळे एकठांय आयले शिवाय ही कामां जावची ना. आमी सगळ्यांनी जर एकठांय आयले आसत जाल्यार ही कामां बरी जातली अशें म्हाका दिसता. म्हाका खूब आनंद जाता. 50 वर्सां तुमी हें युनियन जावन स्थापन केलें आनी 1974 हें युनियन जालें तेन्ना हांव SC जालो. 1974 आय एंटर्ड इन चोखली कॉलेज, म्हाका याद जाता. आनी हें सगळें हें करता आसतना हांव इतलेंच म्हणटा की 20 कर्मचारी युनियन जें आसा हें अशेंच मुखार एकजुटीन काम करचें, एकजूट दाखोवन लोकां मदीं रावचें, लोकांक हेल्प करचो. आनी जशें सुदन कुंकळकारान म्हटलें एक मनीस मागीर तो लायन हेल्पर आसूं किंवा कोणूय आसूं तो सगळे मनशांचें नांव खराब करता. सो लेट अस वर्क आउट. ताका आमी हात पुसून लेट अस वर्क आउट अ मेडिटेशन ओन्ली. अशें जर कोण भुरगे आसा, अशें जे कोण मनीस आसा आनी जे हाता भायर वचूं शकता आनी ताजे खातीर युनियनांतल्यान आमी जर कितें करूं येता. आय एम रेडी फॉर इट. म्हाका तो भुरगो बरो जालो जाय मे बी फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी मे बी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी त्या खातीर आमी कितें करुया हाजेर तुमी त्या खातीर जो खर्च आसा कितें आसा तो सुद्दां आमी त्या घरांतल्या लोकांक एकठांय करून ताचे फॅमिलीक एकठांय करून ताका सुदारपाचो प्रयत्न आमी कसो करुया. अंडर मेडिटेशन वी कॅन डू अ लॉट. तें सुद्दां एक वेगळेपण आसा. खूब जाणां मेडिटेशन म्हटले बरोबर मातशी कुशीन जाता. इट्स नॉट लायक दॅट. मेडिटेशनान कितल्योश्योच गोश्टी म्हणजे जावंक शकता. तुमी जर चालू केलें आसत मेडिटेशन जाल्यार कितल्योश्योच गोश्टी चालू जावंक शकता, बऱ्यो जावंक शकता. हें आमी विचार करुया. तशें कितें तुमचें आसा युनियनाच्या माध्यमांतल्यान
जाल्यार तुमी करचें. शेवट युनियन हें लोकांचें बरें मागपाक आसता, बऱ्यो गोश्टी लोकां मदीं डेवलप करपाक आसता. आनी त्यो गोश्टी युनियनान जर कितें करता आसत ताका जर कितें आर्थीक सामाजीक किंवा इतर क्षेत्रांत मदत जाय जाल्यार नक्कीच आमी तातूंत भाग घेवपाक तयार आसा अशें नमूद करता. परत एकदां सगळ्या ह्या जे कोण मेंबर्स आसा तांचे मन पसून अभिनंदन करता.